राजभाषा कायदो चालीक लावपा खातीर पर्रीकार सरकार नेटान कामाक लागला। ते खातीर प्रत्येक सरकारी खात्यान संबंधित खात्या मुखेल्याक भाषा अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून नेमचो अशी सुचोवणी राजभाषा संचालनालयान गोंय सरकारच्या सगळ्या खात्यांक केल्या। हो अधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून वावुरतलो। हे खातीर पयलेच फावट सरकारान कोंकणींतल्यान परिपत्रक काढला। राजभाषा कायद्या प्रमाण गोंय सरकारान सरकारच्या दर एका खात्या प्रमुखाक राजभाषा अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून नियुक्त केल्लो आसा आणि हो अधिकारी राजभाषेची अंमलबजावणी आपल्या खात्या मार्फत व्यवस्थित करपा पासत जबाबदार आसतलो। राजभाषे संबंधीत जो व्यवहार ताका करचो पडटलो त्या व्यवहाराचेर देखरेख दवरपा पासत हे खातें काम करतले। लोकांनी राजभाषेंतल्यान चडांत चड पत्रव्यवहार करचो शासन चलोवचें असो हाचो हेतू आसा आणि त्या नदरेंतल्यान ह्या परिपत्रकाक एक खेरीत मोल आसा। आमचे म्हायती प्रमाण राजभाषेंतल्यान सगळ्या सरकारी खात्यांनी राजभाषा संचालनालयांतल्यान भायर सरिल्ले हे पयले परिपत्रक। जर तर एखाद्यान राजभाषेंतल्यान जर प्रश्न केलो लिखीत प्रश्न केलो जाल्यार ताका जाप तेच भाशेंतल्यान दिवपाची तरतूद आसा। त्या भायर देवस्थान समित्यांचे नियाळ रिपोर्ट्स जाका आमी म्हणटात सगळे तक्ते पोलीस पंचनामा अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली त्या दोन नोटिफिकेशनांनी आयिल्ल्यो आसात आनी ताची अंमलबजावणी सुरवातीच्या ह्या पावण्यार हांगासर जातली। लुसोफोनिया गेम्साक आयच्यान बरोबर एक वर्स उरलां। खेळाक लागपी साधन सुविधा उब्यो करपाक सुमार 230 कोटी लागतले। ह्या गेमी खातीर 11 देशांचे खेळगडे येवपाचे आसात। तांचेर कितलो खर्च येतलो हाचो अदमास अजून काडिल्लो ना। लुसोफोनिया गेमी खातीर खासा अधिकारी नेमतले अशें खेळा सचिव केशव चंद्रान सांगलें। लुसोफोनिया गेम्साक पयशे कमी पडचे ना अशें उतर खेळा मंत्री रमेश तवडकारान दिलां। गोंय खेळा पत्रकार संघटनेन शुक्रारा लुसोफोनिया खेळा संबंधान मीट द प्रेस कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। सरकारी अधिकारी आनी हेर लोक ह्या वेळार आशिल्ले। चालू म्हयनो सोंपता म्हळ्यार सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो अशें खेळा सचिव केशवचंद्रान सांगलें। First functional area is accommodation, to provide accommodation to all athletes and delegates who are coming to India, to Goa. Second is accreditation. There are two parts in accreditation. All those athletes who are coming from different countries, and mind you, most of the countries we do not have our consulate or we do not have our embassies. Neither those countries have embassies here. We have to start operations which are already starting in some of the areas. Some of the areas we have to begin. And I'm quite confident that by end of this November, all functional areas would start working. लुसोफोनिया खेळा खातीर पैसो कमी पडचो ना अशें खेळा मंत्री रमेश तवडकारान स्पश्ट केलें। गव्हर्मेंटान CMI बाबतींत आमी केअर घेतलेलें आसा की जरी मायनिंग बंद पडली जाल्यार गोंयचे बाकीचे एक्टिविटी ह्या संदर्भात कितेंच बाबा डिस्टर्बन्स जावचो ना। कारण एक लक्षांत दवरात की फाटली गव्हर्मेंटाचे PWD कितले आउटस्टँडींग आसले पळय आतां ते ऑलमोस्ट आमी ते हें करीत आयिल्ले आसा, पेमेंट करीत आयिल्ले आसा। त्यामुळे म्हाका दिसना की स्पोर्ट्सा संदर्भात जर तुमी लुसोफोनिया गेमी संदर्भात तयार केल्लो आसा की बिलां इन टायमार जातलीं। त्यामुळे आमचो टार्गेट जो आसा तो टार्गेट आमी त्या तरेन घेवन वता पळय ताची बदली प्रोविजन सुद्दां आमी केल्लें आसा। त्यामुळे ते चिंता करपाची कोणीच गरज ना। लुसोफोनिया खेळांत वांटो घेवपी पंगडांनी ह्या आदींच काम चालू केलां अशें गोवा ऑलिंपीक असोसिएशनाचो सेक्रेटरी जनरल गुरुदत्त भक्तान सांगलें। हे सगळे फाटी दवरून हो एक इंटरनॅशनल इव्हेंट हातूंत आमचो गौरव आसा, राज्याचो आनी राष्ट्राचो आसा म्हणून सगळ्यांनी एकमत जावन पंगड तयार केल्ले आसा आनी ताजी सुरवात कालच्यान मडगांव, पणजी, फोंडा आनी म्हापशान इतर खेळांनी जाल्ल्या। 10तले 7-8 सुरू केल्ले आसा, बाकीचे 2 आतां सुरू जातले। 4 म्हयन्याचो तांच्यांनी वायदो दिल्लो आसा आमकां। 4 म्हयन्या नंतर परत सिलेक्शन जातले। लुसोफोनिया खेळा खातीर गोंय खडेगांठ टिमी घालतलो अशें SAGचो कार्यकारी संचालक एल्विस गोमसान सांगलें। Some of the top action players were not there in the earlier teams. Therefore, this year, now, the Goa Football Association, I am talking as the Goa Football Association officer. We have decided that we will ensure that
the best players available in the clubs will be taken in the team. प्रुडंटा खातीर आमचो खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. बिरेस्तारा सांजे फातोड्डे जाल्ले यूथ चॅम्पियन्स लीग सर्तीचे समारोप सुवाळ्याक फिगोन गोंयकारांची तानभूक बागयली. आयोजकांनी सुवाळ्याची सापूच वाट लायली, मात फिगोन कास्तीक जाली तरी खेळटना आनी उपरांत सुवाळ्यांतूय उणाव भरून काडलो. Would like to express my honor to be part of this event, and like a football young player I was a few years ago, I know always important to create the conditions for the young people to follow his dream. So I just want to wish the best for this I would like to tell you, ladies and gentlemen, that we have had no sound check today because of a small piece of tarpaulin. From early morning, ever since I woke up, I have been SMSing and calling the organizers and telling them to put up a piece of tarpaulin here, but there was no piece of tarpaulin. We have been waiting here since 1:30 in the afternoon to do the sound check. 1:30 वरांचेर सान आमी हांगा रावतात साउंड चेक करूंक, आनी पावसाक लागून टार्पोलिन घालूंक ना म्हूण आमी आतां साउंड चेक करतले तुमच्या मुखार. शुक्रारा 2 नोव्हेंबराक गोंयाक ऑल सोल्स डे मनयलो. सोंपिल्ल्या लोकांच्या आत्म्याक शांतिकाय मेळची म्हूण लोकांनी प्रार्थना केल्यो. लंडनात हॅलोवीन कार्यावळ कशी जाता तें व्हिडिओंतल्यान पळयात. अजून स्वर्गांत पावूंक नाशिल्ल्या लोकांच्या आत्म्याक शांती मेळची म्हणून प्रार्थना करपाचो हो दीस. चित्र विचित्र ड्रेस घालून लोक कशे मजा करतात ते पळयात. and welcome.
तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरांचे हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.